हॉर्सशू बोटीवेले कसिनोक सरकारान निमणे शुक्रारा लायसन दिले। कसिनो शेनवारा सावन सुरू जातलो। फक्त बोट बदलल्या, कसिनोची संख्या वाडयल्ली ना हे सरकाराचे राजाव। 5 जूनाचे आपल्या फेसबुकावेले विधानात मुख्यमंत्र्यान हे कसिनोक आपणे लायसन न्हयकारला अशें स्पष्ट सांगिल्ले। कसिनो कारावेला गोंयांतल्यान गेलो। मेच्या निमणे MV हॉर्सशून ताची सुवात घेतली। कॅसिनोवेल्यान आपवावुरपी संस्था आनी विरोधकांची मुख्यमंत्री परिकाराची टिका सुरू जाली। मुख्यमंत्र्यान स्पष्टीकरण दितना 5 जूनाचे आपल्या फेसबुकावेले विधानात हे कसिनोक आपणे लायसन न्हयकारला अशें सांगिल्ले आनी आतां 16 ऑगस्टाक कसिनो MV हॉर्सशूक ग्रीन सिग्नल मेळ्ळे। कसिनो शेनवारसान सुरू जातलो। सरकारांतल्या सुत्रा प्रमाण फक्त बोट बदलल्या, कसिनोंची संख्या वाडयल्ली ना हे सरकाराचे रजाव। सरकारांतल्या सुत्रा प्रमाण डेल्टा कॉर्पोरेशनान जायते डॉक्युमेंट दिल्यात आनी तातूंत सरकाराच्या कसिनो धोरणांचें उल्लंघन जायना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। कुंकळे सावरकट्यार आयिल्ले हुंवाराक लागून लुकसाण जाल्ल्या लोकांक सापूच उणी लुकसाण भरपाय मेळ्ळ्या म्हूण थंयच्या 51 लोकांनी आमदाराच्या घराचेर मोर्चो व्हेलो। लोक भरपाय वाडोवन मागतात। सरकारान मुख्यमंत्री मजत निधींतल्यान आदार करचो म्हूण लोक आमदार राजन नायका कडच्यान लेखी आस्वासन मागताले। आमदार म्हणटा मोर्चा फाटल्यान राजकारण चल्लां, कोण तरी लोकांक खुबळायता। मुख्यमंत्री निधींतल्यान आदार करपाचें उतर आपूण दिवंक शकना। घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान 2 जुलयाक कुंकळे सावरकट्ट्यार उदक अकस्मात वाडलें। परिस्थिती हुरा भशेन जाता तें पळोवन सुमार 25 जाणांक थंयच्यान सुरक्षीत सुवातीर हालयले। सुमार 70 फामिलीक घरां खाली करची पडली। शेकड्यांनी लोकांच्या घरांनी उदक घुशिल्लें। थंयची पिकावळ काबार जाल्ली। बाळी, केपें, महामार्ग आनी हेर रस्ते कितलींशींच वरां उदकापोंदा गेल्ले। सरकारान थंयच्या लोकांक नुकसान भरपाय दिवपाचें उतर दिल्लें। सरकारान दिल्ली लुकसाण भरपाय सापच उणी आसा अशें लोक म्हणटात। शुक्रारा थंयच्या 51 लोकांनी आमदार राजन नायकाच्या घराचेर मोर्चो व्हेलो। लुकसाण भरपाय वाडोवन दिवची अशें लोक मागतात। मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यान मजत करपाचें लेखी उतर दिवचें अशी मागणी लोकांनी केल्या। आमदाराचो निशेध करता आनी परिकर सरकाराचो निशेध करता, कित्याक ते रिस्पॉन्सिबल आसा, गव्हर्मेंट हेका रिस्पॉन्सिबल आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटाक, आनी तेमी करून दिल्यारूच आमी ओगी रावतले, नाजाल्यार आमी हे स्टेप घेतला तो फुडें चड जातलो। ह्या मोर्चा फाटल्यान राजकारण आहा अशें आमदार राजन नायक म्हणटा। तो म्हणटा मुख्यमंत्री फंडांतल्यान आदार करपाचें उतर आपूण दिवंक शकना। आतां हांव सीएमा विचारल्या शिवाय सीएम फंड हांव तांकां बरोवन दिवपाक शकना। तरी सुद्दां ते आयकुपाक तयार ना। आत्तां बरोवन दी म्हणजे ही हट्टीपणां, ही फक्त पॉलिटिक्स आहा। थोडी घरांतले लोक आहा तांकां शिकोवन धाडल्या। ती म्हणटा आपल्याली एक म्हणटा आपल्याली घर मोडपा आसा मुखार, उदक भरिल्लें, फुगिल्ली म्हण ती काय जालें ना अजून भशेन। हे हांकां अशें शिकोवन हाडलें हांकां। तातूंतली काळ पळय 4-4 हजार दिले, तातूंतले अर्द लोक खुशी जाला। कुंकळेच्यान रिपोर्टर प्रतीक परब। भ्रष्टाचाराविशीं झिरो टॉलरन्साच्या सरकाराच्या उतराचेर गोवा ट्रेड युनियन कन्फेडरेशनान दुबाव उक्तायला। IDC प्लॉटाच्या स्कॅमाचो सूत्रधार बाबू कवळेकाराक पर्रीकार सरकार वाटावंक सोदता असो आरोपूय कामगार फुडारी अजित सिंग राणेन केलो। 2 वर्सां फाटीं IDCचे प्लॉट स्कॅम उक्ताडार आयिल्ले तेन्ना आमदार बाबू कवळेकार IDCचो अध्यक्ष आशिल्लो। काँग्रेसीचे सरकार वचून भाजपाचे आयले, पूण हे केशीन कोणाचेरच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान अजित सिंग राणेन सरकाराचेर आनी भ्रष्टाचारा विशीं सरकाराचे झिरो टॉलरन्साचेर दुबाव घेतलो। अमके जाणांनी भ्रष्टाचार केल्लो आसा, IDCचे बाबू कवळेकाराचे भ्रष्टाचार आसा, तेचेर केस घालतलो म्हणून 2 म्हयन्या पयलीं तेणी सांगले वेर्णा पोलीस स्टेशनाचेर। इन्व्हेस्टिगेशनाचो एक फार चल्लो आसा। आयज मनोहर पर्रीकर CM आसा, IDCचेर तेचो डायरेक्ट होल्ड आसा, हेज गॉट ऑल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, पण अजून बाबू कवळेकर आनी जे बाकीचे जे रिस्पॉन्सिबल आसा न्ही तेंचेर अजून एक्शन घेवंक ना। कितें हे सगळें फिक्सिंग चल्लां काय कितें? तुमी एज अ ओपोजिशन लिडर आपले भ्रष्टाचार काडप ना, आनी आय एम एज अ होम मिनिस्टर, आय एम एज अ CM काय हांव तुमचेर कसलें एक्शन घेना, हें चल्लां काय कितें? वेर हॅज गॉन युअर पॉलिसी ऑफ झिरो टॉलरन्स? भ्रष्टाचाराक थारो ना म्हणपी हे सरकार खरोखरच भ्रष्टाचार करता काय कितें? आनी जर भ्रष्टाचार करिना न्ही जाल्यार गव्हर्मेंटान ही सो कॉल्ड इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी रिवायज करची। कन्फेडरेशन म्हणटा सरकारान निकतेच जाहीर केला ते गुंतवणूक धोरण सारकें ना, तातूंतल्यान उद्देगाचे जमनीचे गैरवेव्हार जावंक शकतात। I don't know what this Manohar Parrikar has contributed to the formulation and formation of this policy. I don't have, there is a punch of a Manohar Parrikar on this policy. And even if he has done this policy and he claims to have guided this policy, then I smell it is this stinking, it is smelling foul, because there is a case of, and there is what I suspect is a corruption in this policy basically.
द करप्शन इनवॉल्व इज बेसिकली ऑफ अ लँड ग्रॅबिंग. उद्देगांचे बाबतींत थळाव्या पंचायतीकय कांय गजाली थारोवपाचे अधिकार आसचे अश्यो आनीकय कांय मागण्यो फेडरेशनान केल्यात. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. गोंयांतल्यान मराठी भाशा ना नपयत करपाचो यत्न कांय लोकांनी चलयला. त्या खातीर सगळ्या मराठी भाशीक लोकांनी एकठांय जावन मराठी राजभाशा करपाचें झूज चालू दवरूंक जाय असो उलो गोमंतक मराठी अकादमीचो अध्यक्ष नरेन आजगांवकारान मारला. मराठी अकादमीच्या वर्धापन दीस सुवाळ्यांत उलयतना आजगांवकारान कांय पत्रकारांचेर गंभीर आरोप केले. या वर्षीचा आपला जो वर्धापन दिन आहे तो जरा आपण वेगळ्या पद्धतीने साजरा करायचा आहे. परिस्थिती तुम्हाला माहीत आहे म्हणाला तरी सुद्धा जे कार्य चालू आहे ते बंद पडता कामा नये, अखंडित राहिलं पाहिजे वगैरे. शो मस्ट गो ऑन. गोमंतकामध्ये जर तू पाहिलं पोर्तुगीज काळापेक्षा सुद्धा अकादमीवरती विशेषतः मराठीवरती वाईट परिस्थिती आहे. कारण मराठी गोमंतकामधून कशी हद्दपार करावी. आपले सरकार कुठले असू द्या कारण मी कुठल्याही पार्टीचं नाव नाही घेणार. जुन्या काळी आपल्याकडून नवं आलेलं आहे आता एक जनरल आहे ना नो जनरल ते चालू आहे. हे सगळे असे सगळेच नव्हे कितीतरी चांगली लोक आहेत पैसे घेऊन बातम्या छापणारे लोक आहेत. आम्हाला माहित लोकांनी घरं बांधले आम्हाला माहित आहे. स्वायत्तता स्वतंत्रता पाळा कुठल्याही खाजगी लोकांनी तयार केलेली स्वायत्त संस्था आहे. अनुदान द्यावं न द्यावं हे तुमचं म्हणणं आहे पण कार्यक्रम मराठी भाषेचं तुम्ही नुकसान केलं. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.